साद्या काळाचो 29वा आयतार, जागतीक मिसांव आयतार. जराल प्रस्तावन. आज साद्या काळाच्या 29व्या आयतारा जागतीक मट्टार पवित्र सभा मिसांवाचो आयतार संभ्रमता आनी 2023 ह्या जागतीक सुवार्ता प्रसारा आयतारा पापा फ्रांसीस भावार्थ्यांक एम्माउसाच्या गणिता विशांत नियाळ करूंक आपोवणें दिता. निरासपणान भरल्या सिसा लागीं जीवन जेजू उलयतना तांची काळजां जेजूच्या मोगान पेटूंक लागलीं आनी तांच्या पावलांक उत्तेजन लाभलें. एम्माउसाचें गणीत आमकांय जेजू सांगाता पैण करूंक आसा म्हूण उगडास करता. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां लाभलो भावार्थ थीर करूंक आनी जेजू आनी ताच्या काकुळतेचो सुवार्ते संदेश आमी जिवच्या आनी वावर करच्या जाग्यार परगटूंक आपोवणें दिता. जेजून ताच्या सर्गारोहणा वेळी ताणें ताच्या सिसांक ताच्या नांवान पातकी जिणी बदलावपाची आनी पातकाचे बोगसण्या संदेश संवसाराच्या पोंतांतावन पोंतापर्यंत परगटूंक आज्ञा दिली. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें दर्शन लाभल्या सिसांनी जेजूचो भरवोसाचो संदेश तांच्या शेजाऱ्यांक आनी वळखीच्यांक परगट केलो. सुवार्ता प्रसार करचो दीस नव्यान आमकां सुवार्ता परगट करच्या वावराक उत्तेजन दिता. हे आमच्या कुटुंबांनी, कामाच्या जाग्यांनी आनी वाड्यांत करुया. आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी सुवार्ता परगट करच्या वावरांत फुडारपण घेतल्या सर्वां पासत मागुया. काकुळदार बाप आपलो शुभाम आशिर्वादां तांचे वयर ओतून दी. सर परजांक जेजूच्या सुवार्तेचो संदेश परगटूंक तांकां जणवाय आनी सकत लाबू दी म्हूण मागुया. सुवार्ता परगट करच्या पवित्र सभेच्या वावराक आमच्या उदार मनाची काणीक जावं दुडवांनी, वस्तूंनी वा इतर संगती मुखांत्र दिवच्याक फुडें सरुया. ह्या वरवीं आमकां सर्वेस्पराची आशिर्वादां लाभतलीं. सुवार्ता परगटूंक विसरल्यांक सर्वेस्पराचे बोगसणे मागुया आनी सुवार्ता परगटणेक जाय जाली सर कृपा आनी आशिर्वादां ह्या संभ्रमांत मागून घेवया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप सिरूस रायाचें आपोवणें आमचे मुखार दवरता. ताचे मुखांत्र बंदडेंत आशा इस्रायल परजेची सोडवण जाता. पूण हें घडूंक जाय तर इस्रायल परजेन ताच्या सांगाता आपलो पाठिंबो दिवंक जाय आसलो. तर देवाक आनी सरकाराक सहकार दिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. तेसलोनिकाची पवित्र सभा सांव पावलाक चड मोगाची. देखून सांव पावल असल्या पवित्र सभेंत भावार्थ मोग आनी बरवसो आसा केल्ल्या देवाक अर्गां दिता आनी ताचो उपकार आटयता. तर आमी देवाक कुशे प्रकार जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. फारिसेव एक धार्मीक पंगड सुमार क्रिस्तपूर्व 2ऱ्या शतमानांत उपजल्लो. तांचो मुख्य उद्देश मोइजेचो कायदो पाळचो जावन आसलो. पूण तांच्या काळार जेजू चड प्रसिद्ध जाल्लो आनी तांच्या परस लोक जेजूक चड मानतालो. देखून लोकां मुखार जेजूक शिरकावन घालूंक ते कसले सवाल जेजूक विचारतात तें आयची सुवार्ता उगडापी करता. तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा पापा फ्रांसिसाक आनी कातोलीक पवित्र सभेच्या सर धार्मीक मुखेल्यांक जणवाय, धैर्य आनी बोळ दिवन सुवार्ता परगटूंक तुजो आदार दी. तांची काळजां जेजूच्या मोगान भर. सोडवणेचो संदेश क्रियात्मक रितीन परगटूंक तांचें मुखेलपण प्रेरण जावं आनी भावार्थाच्या पैणांत तांकां सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा आमच्या भारत देशाच्या आनी प्रत्येक तरान मणिपुराच्या राजकीय मुखेल्यांक तुजी जणवाय फावो कर. न्यायनीत, शांती समाधान आनी सर उदरगते पासून तांणी वावरुशें कर. मनशा मौल्यांक तांणी गौरव दिवन वेगवेगळ्या परजां मदें बांदवपण आसाशें करूंक ते वावरूं दी.
संवाद समजणी राजसंधान असल्या विशयांक ते गमन दिवं दी. तुज्या मार्गदर्शनाक तांची काळजां उगड. ह्या वरवीं तुजो मोग सर्वांक लाबो दी म्हूण मागता हांव. तिसरें मिशनरी पासत. विस्वासी बापा, सर मिशनरींक भावार्थान थीर कर. सुवार्ता परगटतना तांचेर येवच्या सर कश्ट आडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी तांच्या आपोवण्यांत धैर्य सांबाळून सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. चवथें जेजूची वळख नातल्या पासत. कनवळ्या बापा, दियेसेजींत तुजी वळख नातल्या इतर धर्माच्यांक तुजे सत्रे मुखार हाड. सुवार्ता परगटतल्यांनी ह्या लोकांक तुजी वळख दिवंक घेवच्या सर वावटेचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जेजू क्रिस्ताचो सोडवणेचो संदेश स्विकार करूंक तांची काळजां उगड. जिविताक अर्थ आनी बरवसो सोदतेल्यांक तुज्या मोगाचो उजवाड लाबय म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासत. काकुळदारा बापा, सोमया जेजूची सुवार्ता परगटच्या तुज्या मिसांवा पासूत आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. तुजो मोग मैपास आनी दया सर्वांक लाबशें आमकां तुजे धैर्यादीक साक्षीदारां कर म्हूण मागता हांव.